पाचशे फुली बॅटिंग करा ज्यांना तो डायरेक्टली पुढे मारलं तिथे एक मिनिट राहतो मला लाव घेता आठवण टर्न करतो लागलं ते नाव नाव पुढे कशी दादी बुंगर काय काढल्या पुढे गाडी घालून नाव किती तुझं माझं नाव शिवाजी मेळेकर जेन्ना हांव कामाच्यान घरा वयतालो म्हागेले शर्टकट वाटे केन्ना आयज जेन्ना हांव कामासून येयल्लो जेन्ना हांव शर्टकट घरा वयतालो ते बेगीन पावपा जाय म्हणून तेन्ना पयला ती वाटेर सगळे पोलीस फोर्स सगळे एवेलेबल आसले काल गेल्लो हांव तेन्ना काल पयला ती एकूच पोलीस फोर्स एवेलेबल नासलो कित्याक तर आतां म्हाका खबर ना ती आसलो जेन्ना हांव वयतालो तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका डायरेक्ट हाडयलो तेंच्यांनी म्हाका सांगलें खंय वयता आनी कशें कितें तुगेलें हांवें तांकां डायरेक्ट सांगलें की हांव घरा वयता मागीर सदां वचपाची वाट म्हणून तेंच्यांनी म्हाका डायरेक्ट सांगलें की आयचे दिसा खातीर ही वाट बंद आमचे कित्याक बंद म्हागेली म्हणजे सदां वचपाची वाट रोड हो आमले कित्याक बंद तुमकां म्हणलें फकाणें हांव खंय वयता दिसता जाल्यार तुमी म्हणलें म्हाज्या बरोबर या हांव तुमकां व्हरता म्हणलें वयल्यान तांकां सगळ्यांक सांगलें वाटेक खंय वयता खंय सायले लागता खंय काजी लागता खंय कोणाचें भाट लागता तें सगळें तांकां सांगलें तेंच्यांनी म्हाका तुमी तूं डायरेक्ट खूब शुबेस उलयता आनी कितें उलयता हें तें उलयता सायबाक आपयता आनी कितें कितें आपयता म्हणपा लागलो आमलें बरें आपया म्हटलें तू त्याच गावचो हांव तेंच गांवचो हांव मेळावली म्हयन्या गावतलो हांव तें म्हाका आपयता म्हणपा लागलो जेन्ना येयलो आनी म्हाका तेंच्यांनी डायरेक्ट सांगता तुका एरेस्ट करता आमलें करा एरेस्ट जेन्ना म्हाका एरेस्ट केलो जेन्ना एरेस्ट करून जेन्ना म्हाका गाडयेन घातलो तेन्ना म्हाका त्या सायबान म्हणपाक तूं चड उलयता मरे फोदुंच्या म्हणपाक लागलो हांव डायरेक्ट सांगता लायव्ह आसा म्हणून सांगलें जे रियल फॅक्ट म्हाज्या कडेन घडला तें हांव तुका डायरेक्ट सांगता तूं फोदुंच्या चड उलयता मरे म्हणपाक लागलो 2-3 मारले हांगा मागीर हांव ना म्हणलें लाठी घेवन मारली हांव ना म्हणा जेणी जो शर्ट पेंटलो गेल्लो तो मिलिटरी टायप आसता जॅकेट पॅन्ट म्हाका खबर ना कितें म्हणटा तें तो टायप आसलो आनी तेजो समज सायबाक समज फुड्यान हाडटा जाल्यार हांव ताका वळखून दाखयता की बाबा हो अमकोच सायब म्हणून कितल्यांक सुमार तुका सकाळीं ना हे दोनांचे आतां हे दनपारच्या टायमार हांव जेन्ना येतालो घरान वयतालो कित्याक मागीर फिक्स वाट न्ही तो वचपाची तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका अशें कितें की गाडी सोवले तेंच्यांनी हांव म्हणटा कितें तुमकां दवरल्या तें कित्याक आमचें रक्षण करपाक पोलीस कित्याक हे ज्या लोकांचें हे रक्षण करपाक तूं म्हाका सांग हांव वचपाचे वाटेन आसता तूं म्हाका हाडून तूं मागीर वचपाक वाट न्ही तुमकां समज हांवचो समज आनी खंयचो दिसता तर तुमी येया म्हाज्या बरोबर म्हणून सांगलें तें आयकपाक रेडी ना दवरलो म्हाका अर्द वर समज दवरलो भितर तेन्ना म्हाका सायबान बरें कितें कितें सांगलें हांवें त्या सायबाक तें कोण म्हाज्या कोण जे एरेस्ट एक ते म्हाका बसीचो नंबर सारकें हांवें नोट करूं ना ती म्हाजी चूक जाली नंबर नोट करूं ना हांवें जे बसीन दवरलो न्हू ती वाडपाचीच गाडी जे कोण एरेस्ट करून व्हरपाक म्हणजे कोण एरेस्ट करपाचे आहा न्ही ते सगळे ती गाडी घेवपाची ती गाडी पोलीस बस काय कदम ना पोलीस बस हय तेका लागून जेन्ना तांकां हांवें विचारलें तुमचो साहेब कोण ते म्हणपाक लागले आपणाक साहेबाचें नांव कोण अशें जावपाकूच शकना तूं तुमची ड्युटी मास्टर तुमची ड्युटी घालपी तुमकां साहेबाचें समज नांव खबर ना जाल्यार तुमी सर्वीस करता तरी कितें बॅच नाशिल्लो तेजे कडेन ना बॅच मिलिटरी जॅकेट पॅन्ट आता चालू असले पण कालपासून त्यांच्यानी आमकां अशें म्हणजे त्रास दिल्लो आसा की आंदोलन आमचे चिघळलेले आसा आणि ही पोलिसांची चूक आसा आणि दुसरें म्हणजे कितें ते चोरून डिमार्केशन करपाक येता तर खरें आसा जाल्यार सरळ रोडान येवपाक जाय न्हू तेणे रानान आमी धांवता हेंचो शोध काडीत आणि जेन्ना ते येयले तेन्ना आमी आडवी न्हिदलेली सगळी बायलां न्हिदलेली आणि आमचे राष्ट्रगीत सुद्धा चालू असले पण राष्ट्रगिताचो सुद्धा त्या एकाच काळान त्या अपमान केला कित्याक राष्ट्रगीत जेन्ना चालू आसता तेन्ना तेणी स्टेपान रावपाक जाय पण तेंच्यांनी हे तोरण मोडलेलो आसा आणि दुसरें म्हणजे आमी जेन्ना बायलां न्हिदलेली आसली तेन्ना तेंच्यांनी बायलांच्या आंगावर पाय दिवन वचपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आणि दुसरें म्हणजे आमच्या फुड्यान तेंच्यांनी धूर टियर जे कितें आसा तें केलेलो आनी आमकां भरपूर आयज त्रास केल्लो आसा तुम्ही पयलीं पाविल्ली काय पोलीस तुमच्या पयलीं आशिल्ले आमी थंय पयलीं पावलेली आमी थंय सायडीक रावलेली मागीर ते येयले तेन्ना आमी थंय गेली आनी वांगडाच आडवी न्हिदली आमी थंय आनी तेंचो रस्तो ब्लॉक केलो रानान डिमार्केशन चालू आशिल्लें चालू नासले तेन्ना चालू नासले जस्ट ते येयल्ले ऑफिसर येयल्ले बाकीचे हो बाकीचे ते सगळे जस्ट येयल्ले ते आणि ते आमकां म्हणटा
की तुमची 2 मनशां दे आमकां कितें उलोवपाचें आहा आमकां तुमचें आयकोपाक येना पण आमचें तेंच्यांनी कितें आयकपाचें हेच्या फाटल्यान जें आसा तें आमी सगळें क्लियर तांकां सांगलेलें आसा आनी अजुनूय आमकां अशें दिसना की अजून कितें सांगपाक जाय अशें दिसना आनी ते बेकायदेशीर वयता आनी तांकां सुद्दां आई भयणी आसतलेच न्हू पण न्हिदलेले आसतना ते आंगावर पांय दिवन कशें वचूं शकता हे बेकायदेशीर आसा तेन्ना तो एकच करपत तो पोलीस कोण आसा न्हू ताका सस्पेंड करपाचें तो तुमचो डिमांड आहा आता फुडें कितें करता तुमी हांगा जमले आता फुडें कितें करता फुडें आमी पोलीस स्टेशन वयतली आनी जो पर्यंत ताका सस्पेंड करिना आमी थंयच्यान हालची ना तुमचो पयलो मेन डिमांड आयचो आहा तो ताका PI ते सस्पेंड करपाचो हो सस्पेंड करपाचो कित्याक तो बेकायदेशीर केल्लो आहा आमचे पिसफूल आसले आंदोलन आतां तेंच्यांनी चिगळलेले आसा तो हेड आसले एक पुलीस तो नाव एकूच कर तुमी सगळी ते आम्ही न्हिदलेली असली आमच्या हातीक कोणाचे धरू लागले उडू लागले मारू लागले मागीर छातीर पाय दवरले आनी गेले ओके आमचे सेफ्टीक लागून मागीर कांयच करचो पडलें न्हू आमकां बरोबर मागीर ते गेले तेंच्यांनी करपाचो आमी थंय मरपाक सुद्दां रेडी आसा ते जर करतलेच म्हणटा जाल्यार आमी थंय आमचो जीव सुद्दां दिवपाक रेडी आसा हे मेलावडीचे लोक सगळे फक्त आमचे जमीन वाटोवपाक कित्याक ते जमनीन आमचे अशे कातकार भाव आसा की ते 3 म्हयने काजीचें उत्पन्न घेता आनी 12 म्हयने आपले सगळे आख्खे कुटुंब पोसता ओके आज तुम्ही पोलीस स्टेशनार वयतले मेमोरंडम दितले आनी परत तुम्ही मेळावली वयतले हय फाल्यां जर कोण तुम्ही हे सर्वे करू जाल्यार पळया तुम्ही सोदतली आसतली कितके जाले तुमच्या पळया वडा गेलेलो फुडें थंय पांया पडलो लोकांच्या व्हडलो सिग्नल पडलो मात्यार तो ताका जाले यार तुमी कितें पुलीस तुमी घाले तुमकां आमी पोसता मरे बायलांच्या पोटार पांय दिवन वयता तुमी आवय मरे आमची सातेरी मरे ती फाटा मरे आवयच्या पोटार पांय दिवन आवय जामना व्हडलो पुलीस
सिंगम म्हणलो चोर सिंगम हो भाड्याचा बैल बाल भुरगी कोण नाचता दुवर किती घालता मला त्याने आणि वायला दुवर घालून आमका थंय मारता आमका मारता बाय आमच्या आवळ्याचे खंय बघताला तू तुझी आज सर्व्हिस वसाक नाही म्हणजे वसाक नाही सर्व्हिस आजाच्या पुढ्यात पाया दोन येईना त्या आजाचं काय मारे गाडी पोलीस गाडी मारता आमका लाईट ना मारू रस्ते ब्लॉक Violence is the no solution. That's why we are becoming violent. आमका सरकारान धाडला म्हणटा तुम्ही फक्त तुमच्या सरकाराक घेऊन या आम्ही तुमच्याकडे कांयच करिना आणि आम्ही तुमकां कितेंच म्हणना म्हणून सांगले तुम्ही फक्त सरकाराक घेऊन या तोपर्यंत आम्ही हांगा रावता म्हणून सांगले ते सांगला असताना तो त्या वयल्यान सांगता ते आमच्या 2 मनशां दिया आमी व्हरता म्हणपा लागले हे करून उलोवपा आमी 2 मनशां दिना म्हणून सांगले तांकां तुम्ही सगळे हांगा या आमी तुमकां जाय थंय आमी येवचे ना आनी पयलीं येयली पुरो जाले आतां आमी येयना तेन्ना आतां तुमी आमचे फुडें येया आमी आमची जागा सोडून तुमच्या जाग्यान आमी उलोवपा येयना म्हणून तांकां डायरेक्ट आमी सांगलां आनी तेन्ना ते हे आशिल्ले पळय डेप्युटी कलेक्टर येयले पळय ते फाट सरतकीर एकोस्करान आमच्या मनशांक मारपा स्टार्ट केल्या आनी जाणट्या मनशांक आतां पांयां धरून भरभरून बी व्हेल्या थोड्या त्याचा प्रश्न हा असा आम्ही दोघांचो किती आणि आमका सांगता आम्ही सीएमाकडे आमच्या घरान आमका मेळून हांगासर आम्ही येवचे ना त्याच्याकडे सगळे इलिगल करता आणि आता आम्ही सीएमाकडे यो इकेसा खंय दिसलेलो
शिया आता येऊ शकते का आमच्या पुढे आता घेऊन ये हे पोलीस सांगता आमका. कसं केलं तो आणि एकच करत काबार करता सोपयत आहे तुका तुका दोरीच नाही एकच करत सोपयता नाही सोपयल्याशिवाय आम्ही धरचीच ना तू आहे डायरेक्ट 3 कट्टीचे 3 महिन्याची कट्टी घ्यायला तीन माग आता तुका घरा बसून झाल्या पुढे आपण सालवार करता ना तू तर आमका सालवार करता जाल्यार आमच्या बायलांचेर पोटार पायाक कित्याक दिलो तुयान एकूच खरं नाही आमकां सांगलेली न्ही म्हाका न्ही एका सांगलेले हा थंयच न्हिदला बसल्या थंय आमकां सांगले तेणी दाणे वडे हे दाणे घेवन मारूंक येयले आमी सांगले तुमकां मारूं ना म्हणून आमी तुमकां मारूं ना आमी दाणे वडयता आमी दाणे वडोवन न्हिदले तरी तुमी आमकां थंय कशें हे केले सकाळच्यान आज कितें जालें सारकें सांगा तुमी सारकें ते चोरून ह्या दिसांनी काम करून सकाळच्यान ते पावना सोडले 8 वाटेन आमच्या आमी बसलेली आणि उलट लोकांच्या काजूनी बेश्टे मळार सुद्धा न्ही ओन प्रॉपर्टी लोकांची सगळे काजू देव उत्पन्न केली जाणट्या नेट्यांनी जी उत्पन्न करून दवरल्या तू गव्हर्नमेंट आपली म्हणून आयज तुका आमी कशें दिवं तुमकां जेन्ना कळ्ळें 8 वाटेन काम येता जाता म्हणून आमी त्या वाटेन केली जाता ते जाता म्हणून आमची जाणटी जे थोडी मनशां आमी आमच्या मेन जे डेली बसता थंय बसयली आणि उरलेली आमी सगळी देवून केली बसयली तर काल तशें तेंच्यांनी आमी हांगा बसले आमकां पोलिसांनी तिनी वाट्यांनी घेराव घालून आडोवन धरून देवळा वाट्यान आमच्या काम स्टार्ट केल्लें आयज जे हे इतलें आतां सगळें जालें न्हू कोणा वाटेनच्यान पयलीं स्टार्ट जालें जेन्ना एकोस्करान आमच्या महिलाचे एका चेस्टार पाय दवरलो तेन्ना आमी आमच्या सेल्फ डिफेन्सा खातीर आमी रिएक्ट केलें कितें तरी इतलें तेणी सपोज कितें करून नासलें आमकां कितें करपाची गरज नासली आम्ही त्यांना सांगलेले की बाबा तुम्ही आमकां आतां इतलेंच जाय की आमी एकोस्करान परमनंट सस्पेंड म्हणजे सस्पेंड परत आनी कामार घेवं जाल्यार तेका खंयच्या बायले गेले तांचे आईक पाय दवरप एकोस्करान म्हाका दोगांनी धरून म्हाका ओडले आणि माझ्या हातीर पांय दवरलो आणि म्हाका मुड्डिल्ले सारके गेले छातयेर पांय दवरलो म्हाजे आनी त्यो सायडीन सरले हे वयल्यान आमी हेका निवडून हाडपाचो आनी हेजी आपली शाणपणां आयकोवपाची आमकां येवन सांगलें तुमकां कित्याक धरलें तुमी कितें करताले आमी फक्त रस्तो हाडयलो हे घडलें जाल्लें रानान तुझा हात मातसो दाखय दाखय हात तू गेलो हां हे हे पोट आहे पळय मार लागला तिका मातसो मुखार ये, मार लागला तिका. धरून दोना हातीने म्हाका मागीर जेन्ना तेंच्यांनी पळय आमच्या गॅस उडयली न्ही बाटल्यांनी भरून उडयली आमकां थोडे लोकांक त्रास जाले तेन्ना आमच्यांनी आशिल्ली हातीन ते मारूच रावली तेंचेर आम्ही आमचे सेल्फ प्रोटेक्शना खातीर आमी आमच्या सुरक्षे खातीर तांकां मागीर मारला पयलीं पूण आमी तांकां पयलीं मारूच ना आनी तांकां कितेंच करूं ना आमी फक्त इतलें सांगलें की तुमकां कोण धाडला ताका हाड तोपर्यंत आमी तुमकां फुडें वचोन दिना म्हणलें आनी आमी थंय रानानूच न्हिदल्या सगळे काजूनी भितर एक गजाली घाल्ल्या लोकांनी उत्पन्नी भितर तुमचो आतां डिमांड कितें आमचो एकोस्कराक डायरेक्टली भायर उडोवपाचो कित्याक तेणें हे अत्याचार आमचेर कित्याक केलो शिवम आणि बाबा कोणाक घास मारला कोणाक घासांनी मारला पोस्टमॉर्टम गेल्या हॉस्पिटलान नेल्या खंय तिका हॉस्पिटलान गेल्या ती बायलेक रामाचे रामाचे हॉस्पिटलान नेल्या तेंच्यांनी पोलिसांनी झटापट भरपूर जाल्या थंय जेन्ना आमच्या तोंडान